गेमचे तू काय ना डांग येयले रातचे बॉल येयले आमकां एअरपोर्ट्स फोन केली सेंट्रल म्हणसून की टँकर परतला म्हणून कोण ट्रॅप जाला बी काय म्हणून आनी तितक्यान आमी एक रनिंग कॉलर येयल्लो धांवन येयलो कोण की टँकर परतला म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आउट केली आमची गाडी टर्न आउट करून आमी हांगा पावल्यानंतर गर्दी आसली लोकांची आणि लोक आपले म्हणजे हितून रेस्क्यू ऑपरेशनान आपणा स्वतः आसले लोक करताले आमी येवच्या पयलीं आमी येयले आमी आमची सुरवात केली रेस्क्यू बाय द टायम आमी कॉल केले हेडक्वॉर्टर्स आनी कितें आमकां इक्विपमेंट्स जाय जाल्यार मागयता आमी ताका रेस्क्यू थंयसून काडलो आमकां लोकल्सान हेल्प केलें आमी काडलो भायर ताका एम्ब्युलन्स आहली एम्ब्युलन्सीन स्ट्रेचर घातलो स्ट्रेचर घालून आमी स्वतः मागीर एम्ब्युलन्सीन घालून आमी हांव स्वतः गेलो गाडयेन रावन जीएमसीन पावयलो आणि तीच म्हणून आली एम्ब्युलन्स ते मेडिकल पर्सनल आसली न्हू भितर तीच म्हणून आली तुमी एकटो येयल्यार बरो म्हणून तेजो हार्ट कट जाल्लो रायट हँड कट जाल्लो आसा अबाव द एल्बो कट जावन ती धर म्हणून लागली आनी मातशें सपाट जावंक शकता हांव धरून रावला थंय गेले गाडी थंयसर एम्ब्युलन्सीन आमी ताका पावयले आनी आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां कळयला हांगा डेक्कनान बी कॉल केला आनी तेंचे सेफ्टी ऑफिसर कोण आसा ते आतां येवपाचे आसा क्रेन बी ते आपण हाडटा म्हटले टँकर करलो तो आनी इंजुरीज कितें जाले तेका इंजुरीज म्हणल्यार खूब कडेन ते कट पडला तो आता एकटो काय दोग जाण आमकां अजून पर्यंत कळना कितके एकटो चाललो काय तो ड्रायव्हर काय तो कितें तेय कळना पुलीस आमच्या पयलीं आसलो ड्रायव्हर म्हणजे तो एकटाच काडला तुमी हय एकट्याकूच काडला पण दुसरो आसलो काय नासलो आमकां खबर ना एकलोच आसलो काय दुसरोय आसलो कोण जाणा आमकां ते खबर ना ते एकट्याक काडला आमी येवच्या पयलीं काडटाले ते आमी मागीर सारको हाडलो ते स्ट्रेचर आमच्याच भुरग्यांक घातलो पर्सनलान घातलो केमिकल कितें केमिकल ते सोडियम ब्रोमायड म्हणून ते फ्लेमेबल जावंक जायना म्हणटा पूण इंजरीज फॉर ब्रिदींग म्हणटा ब्रिदींग इंजरीज लंग्साक इचिंग जाता इचिंग जाता इचिंग जळटा ते लंग्साक मार बसून शकता तितून चड इनहेल केल्यार ते रावंक जायना पयलीं रोखडे हात बी धुवंक जाय मातशें सुद्दां गेले आमी आतां थंयसर आसा आमकां इमिडिएटली उदक बी मारूंक जाय सध्या आतां ते लिकेज जाता तेजे कितें तुमी आमी तेंच्या सेफ्टी ऑफिसराक कळयला तेणे आतां हेडक्वॉर्टर्सासून कॉल केला आनी आमच्या स्टेशनारसून कॉल केला आपयला तेका येता म्हटल्यार ओके ड्रायव्हराची कंडिशन कितें आसली सर पीएल कितें आसा ना ते खबर ना पूण तो सारको सिच्युएशनान तेजे अशें आसलें सामको एक टायम तो मदींच जाप सुद्दां दिनासलो ती मेडिकल पर्सनल आली फर्स्ट एडर आली की तेका अशें तोंडार मारून मारून हालयताले म्हाका चान्स नासलो हांव तेजे हातीक धरून ती हालयताले आनी तीन सगळे हेड सारके सपोर्टींग सगळ्याक लायले तेंचे इक्विपमेंट सगळे सपोर्ट लावले खबर ना आमकां एक्चुअली हे सायडीन म्हणल्यार अशीच येताले आसतले तुमकां भायर काडपाक कितें त्रास जालो ड्रायव्हराक ना त्रास जावं ना आमकां आतां शिरकाल्लो ल्हान लोकांनी तेका पयलीं आमी येवच्या पयलीं लोकांनी तसो भायर काडपाक ट्राय केली की तेन्नाच पावले आमी आमकां काडूंक लोकल्सान तुमच्याच मिडियमान सुटी पयला आनी म्हाका पळोवंक जाय आसलें तुमकां मेसेज केल्ली बाबा ते केमिकल नंबर धाडात रे म्हणून आनी तो केमिकल नंबर धाडल्यार पळोवंक गेल्यार तेणी पळय आतां हे यूज केला उदक पळय यूज केला आनी तेजे दाखयता केमिकलाचे तेजे कंपन्सेशनाचे ते हें जायना सो दामाक फायर ब्रिगेडीनूय हे कोच्चे आमचे जेन्ना हे येतले एमर्जन्सी जाता स्पेशली केमिकल ट्रेनिंग दिवन म्हणजे चड गरज आहा तर हेचेर आतां जायत्या जाणांक त्रासूय जावंक शकता आनी यातले केमिकल ट्रक जे कंपनीन पळय येता तांकां सेफ्टी पळय पळोवंक गेल्यार त्या ट्रकाक पळय सेफ्टी कांयच ना आनी जे रोड आमचे आहा हे 10-20% डिग्रीज पळय रोड बिल्ल्या कडेन आहा हायवे फुडें जाल्यार लायटी ना तितल्या सो सडन स्लोप आनी जे पळय नये कोण येतात विदाउट एक्सपिरियन्स ह्या रोडाचे तेन्ना पळय इतले हटसा हो एक्सिडेंट झोन म्हणून डिक्लेअर जाला खूब एक्सिडेंट हांगा जालेले आसा हेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें पळय वयर सोटिया सकयल लेगून एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून सगळ्या कडेन बोर्ड आहा पूण जे ड्रायव्हर्स आहा हेवी व्हेकल ड्रायव्ह स्पेशली हेवी व्हेकल ते त्या बोर्डांचेर ते नदर मारतात ओ ना तेजे तो नदर मारलेली आनी वेवस्थेन तो चलयल्ले हे पळय हेतले हटसा घडोंक ना अनलेस अँड अंटील मेकॅनिकल फेलियर जालो हो त्याच जाल्यार पुढे हे आतां तेजे येवपाक स्पिडीन येवपाक थिंगा बोर्ड आहा स्पिडीन येवपाक तेका फुडें कितें आहा जाल्यार हिंगा तो ब्रेक स्पीड ब्रेकर आहा पळय तो ब्रेक मारपाक जाल्यार ते कंडिशन तेजे पळय जाल्लें पळय पयस सुटी येयला तो पळय कितल्या पयस सुटी आहा पळय तो पळय
ऑलमोस्ट टर्न जाय. सो इधर तो ह्या इचेर तो जेमेलो तर कितें तरी अल्कोहोलाचेर कंटेन असले नाल्यार हांव हार्टचा धावपाक शकना हांव. सारे स्पीड सर लोकल्सान पयली हेल्प केलो, लोकल्सान कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें, लोकल्सान हेल्प केला आनी ताका फायर फोर्साचे आमचे फायर ब्रिगेड एमर्जन्सी सर्विस हांकां दिले. पयली लोकल्सान कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें, असलें अशें ना हेतले हे जाले म्हणून स्पेशली एझडस केमिकलाचे हे जाले म्हणून हेचे लोकांनी विदाउट नोईंग द कंडिशन ऑफ नोईंग द केमिकल केन्ना हात घालपाची. जावं फ्लेमेबल असता, नॉन फ्लेमेबल असता, टॉक्सिक्स असता, तुका कितें जातलो एक तू सेफ करूंक वयता जाल्यार तू एक सेफ एक्सिडेंट म्हणून एक सेफ, पूण ते स्पील जाता पळय तेजेर विदाउट द नॉलेज ऑफ केमिकलाचे केन्ना फुडें वयपाचें न्हू. बिकॉज तू तुजी सेफ्टी घेयन आसतना दुसऱ्यांक सेफ करूंक वयतलो जाल्यार तूच त्रासान पडटलो. कित्याक केमिकला म्हजो एकूच रिक्वेस्ट, जो हॅझर्डस केमिकल नंबर असता न्हू तेजेर मातशें पळयचें. इवन फॅब्रिकेटेड कितेंय उदक मारता वो ड्राय यूज करता ते क्लीन अप करपाक पयलो तेजेर नोट करचो. केमिकलाचो कॉम्पोजिशन काडचें आनी तेका कितें खंयच्याय ब्लेडीक पडटा पळय आनी कितें कितें यूज करूंक जाय पळय तेजेर चड विचार. आतां पळय हिंगा उदक मारला तेणे फ्युम्स जाता. सो हितून जायते हे आहा आमचे जायते आमी टेक्नॉलॉजीन और हितून पळयाचे फाटी आहा. ओके, थँक्यू सर.